ना पळय CAC म्हणटा तो एक एक स्टॉप गॅप अरेंजमेंट आशिल्लो तो असोच अरेंजमेंट कितें सरकार चलोवंक शकना दीस इज अ स्टॉप गॅप अरेंजमेंट टील मिस्टर पर्रीकर रिटर्न्स बॅक आतां ते 3 मेंबर कित्याक आशिल्ले कित्याक एलायन्स सरकारान ते मेन घटक BJPचो एक रिप्रेझेंटेटीव गोवा फॉरवर्डाचो एक आनी MGPचो एक आतां BJPचो जो रिप्रेझेंटेटीव आहा तो भायर गेल्लो आहा पूण BJPची सगळे लिडरशीप जी आहा ती मुख्यमंत्र्या कडेन टचान आहा आनी मुख्यमंत्री ना जाल्यार पसून डिसिजनां घेता थंयच्यान वीच इज कन्वेईंग थ्रू हीज प्रिंसिपल सेक्रेटरी सो तांचो एक घटक ना दुसरो आमी आहा सरकार चलता कांय प्रॉब्लेम ना कॅबिनेटाचो कितें डिसिजन आसलो तो एनोनिमस सगळ्यांचो असलो काय मेजॉरिटी अशी ना 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 सगळें आज मेरेन जालां तें युनॅनिमसूच जाल्लें आहा सगळें पूर्ण सगळ्यांचें मन मेळून जाल्लें आहा आता सध्या फ्रांसीस सर नासतलो कितें ना तो ना म्हणटकच तातूंत कांय अड ना आनी तो गेला तो ताका सांगूनच गेल्लो आहा सो म्हाका कांय दिसना देर इज नथींग अमीस इन दीस बिकॉज द BJP वेरी वेल नोज वॉट इज चीफ मिनिस्टर इज डुईंग सो डिसिजन तुम्ही 2 जाण घेवंक शकता 2 जाण घेवंक शकता आमी बाय सर्क्युलेशन घेवंक शकता ताका एक कॉन्फिडन्सान घेवन तशें कांय ना तें